केन्ना तरी तसलो एक दीस अनुभवला जेन्ना तुका चस्मोंक ना तुका कितें वायट जालां तें, पूण तुज्या मनांत कांय घाणेरी चिंतना लोकां सवें आयली आनी आनी ते म्हणटा हांव अशें कित्याक चिंता गाय कित्याक, पूण तुजें चिंतप मुखार वेता, तुका लोकांचो राग येवंक लागता आनी तूं म्हणटा म्हाका कितें जालां गाय. तुजो न्ही सैतानाक हल्लो करूंक आवडटा. तूं सारकेंच नकलो तो केन्ना हल्लो कोत्तलो, पूण पयली सुवात तो हल्लो कोत्ता तो तुजें मन झुजाचें मैदान. तूं कितें चिंताय त्या विशीं तुवें लक्ष दिवंक जाय. तूं कितें चिंता त्या बद्दल तुवें चिंतूंक जाय. कित्याक तूं चिंतिनाय जाल्यार जर तूं ओगीच रावशी आनी तुजे तकलेन कांय ना, देंवचार खोशी जातलो. तुजें मन नाका त्या वस्तूंनी भरूंक जे तुज्या आत्मीक जिवितान वीख घालतलें. आमची लागीं जायतेच पुस्तक आसात, पूण ते सगळे सोडून लोक चड करून बॅटलफील्ड ऑफ द मायंड घेतात, चड करून विकतो घेतात. कित्याक लोकांक खूब प्रश्न आसात म्हूण ताच्या मना विशीं. देखून आमी जाणो की सैतान फुटकिरो म्हूण आनी तो चिंतना वायट चिंतना उजार करता. तोच बीत करून आमच्या जिवितान नास हाडूंक. आमी जाणो की तो नास करपी म्हूण आनी जे आत्यार तो उजार करता तें दूख. आयज सकाळीं त्या विशीं आमी उलोयलां की सैतानाक जाय तोच वस्तूचो नाश करूंक जाय, पूण चड करून आमच्या भावार्थाचो नाश करूंक जाय. आनी तें करूंक तो दूख उजार करता. जावन तें नाकारणेचें दूख वो अपमान हाडलोलें दूख, जेन्ना तूं भुरगें आसलेलें वो दूख जें येता, कसलो दबाव तुजेर पडटोस, वो तुज्या कुडीचेर हल्लो करतलो ताचे कडेन घडटात जाल्यार देखून चड गरजेचें तुवें जाता तितलें बरें सावधेन आसोंक. कित्याक जेन्ना तुका वस्तूची ते कुडीचेर हल्लो तोचवीत करता, तुजे लागीं एक बरी मजबूत हत्यार आसात तें झुजूंक. आमी आकांतान सांपडटोस आमकां संवय जाल्यार सारकें ना तें करूंक आनी गरज आमी मुखार वचोन आनी सगळो वेळ सारकी वच करूंक, सगळोच वेळ सुरू करूंक. तर सैतानाक जाय आमचे राज चलोवंक, तो आमचे खोशेचेर आड येवंक सोदता. आमकां आत्मो आसा, आमकां कूड आसा, आमकां उर्बा आसा. आमी 3 भागाची प्राणी. 1 मिनिटां म्हज्या सांगाता नियाल. तुका आत्मो आसा, थंय पवित्र आत्मो जियेता. थंयसर तुका देवा कडचें प्रकाशमणी मेळटा. थंय तुका प्रतिभा मेळटा. थंय भितर कॉन्सियस आसा जें तुका सारकें आनी वायट तें सांगता. थंय तूं देवा थंय सोयरी करत जोडटा. थंय तूं देवा थंय उलोयता. पूण तुका एक आत्मो आसा. तुजो आत्मो, तुजें मन, तुजी इच्छा आनी तुजी भावना, तुजें व्यक्तित्व. तुका एक कूड आसा. जेन्ना आमी एकामेकाक पळयता, आमी एकामेकाची कूड पळयतात, पूण आमच्या बायलान पळयतात ते परस खूब ओगले आमच्या थंय आसा. आनी जरी तुजी उर्बा सारकी आसल्यार, कित्याक तुवें क्रिस्ताक तुजो सोडवणदार म्हूण मानून घेतला आनी तातूंत भितर आसा तितलें सगळें साफ केलां आनी तुका पवित्र केलां, कित्याक पवित्र ना ते सुवातेर ताच्यान रावून येता, तुका खरेंच सारकें काळीज आनी सारकी उर्बा आसूं येता. आनी तरी एक गोंडोलान आसलेलो आत्मो, तरी तुका गोंडोलान आसलें मन आसूं येता. तुजी इच्छा तरी निश्ठूर जावं येता आनी गोरवी आनी तुज्या भावनाचो विभाड जावं येता. आनी दुखीची खबर म्हटल्यार तुजे उर्बेन कितें आसा तें तुज्या कुडींतल्यान भायर सरोंक जुंय तुज्यान कोणाकूय बरें करूं येता. तुज्या आत्म्यान तातूंत वावरूंक गरज, कित्याक तुज्या उर्बेन तान जें येता तें तुज्या आत्म्यान तान येवंक जाय. हांव तुका प्रवचन दिता, पूण जायतेच वाटांनी म्हज्या व्यक्तित्वपणान, म्हज्या आवाजान भायर सरता. हांवें ह्या निरोपा बद्दल चिंतूंक जाय. हांवें हांगा आसून पसंती करूंक जाय. कितल्याशा लोकांक संदी मेवता ताच्या जिवितान कितें पूण महान करूंक, पूण ती आपल्या आत्म्याचें चिंतिनात. हेब्रावांक 4 म्हणटा, फकत देवाच्या उतराच्यान आत्मो आनी उर्बा दोशी करूं येता. तुका कित्याक म्हत्वाचें आत्मा आनी उर्बा दोशी करूंक? फकत तुजो आत्मो तुका देवा विशीं कांय सांगो ना. देखून तुका फकत तुजीच खबर सांगता. तुजो आत्मो देव कितें चिंता तें सांगो ना. तूं कितें चिंता तें सांगता. देवा कशें दिसता तें सांगो ना. तुका कशें दिसता तेंच सांगता. आनी देवा कितें जाय तें सांगो ना. तुका कितें जाय तेंच सांगता. तर तुका जाणो जावंक जाय देवाक कितें जाय चिंता आनी दिसता, जाल्यार गरज आमी ह्या देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांतली पयली वस्त करूंक जी आमकां मार्गदर्शन दिता. तें तुज्या वा म्हज्या चिंतना परस महान आसा. हांव कितें चिंता वो सजमता वो सजमना ताचे परस महान आसा. म्हाका दिसता ताचे परस महान आसा. म्हाका कशें दिसता ताची पर्वा ना. देवाचें उतर तें देवाचें उतर. म्हाका दिसना देव म्हजो मोग कोत्ता म्हूण, वय तो कोत्ता. म्हाका दिसना म्हाका फुडार आसा म्हूण, वय तुका आसा. म्हाका दिसना हांव म्हजें फाटलें जिवीत विसरत म्हूण, वय तुज्यान विसरो येता. आनी ओदीक करूंक लोक आपल्याक कशें दिसता त्या विशीं उलयता.
हांव केन्नाय चिंतूक पडटा जर आमी आमच्या भावनाच्या देवाची वा बायबलींच्या देवाची सेवा करता. म्हाका दिसना आमी समजूंक जाय म्हत्वपण आमच्या चिंतना, आमची इश्टा आनी आमकां कशें दिसता हाचे वयर देवाच्या उतराक मान आनी रेस्पेद दिवं. जायते फावटी म्हाका विचारतात म्हाका सगलो वेळ प्रवास करूंक कशें लागता तें. जॉयस तुका सगलो वेळ प्रवास करूंक कशें लागता? सगलो वेळ परेंच एकेच भाशेन म्हज्यान हें करूं येता कित्याक म्हाका कशें दिसता हें विचारिना. पोले जेन्ना तुका कशें दिसता तें विचारूंक सुरू करता जायतोच प्रश्न पडटा. जेन्ना तुज्या भावनांक तूं मोत दिता, स्वत्या दिता, तेन्ना तूं सकल पडटा. चोयता तुजी भावना उजार कोत्तलो तुजे ताबो दवरूंक, तुका देवाचे खोशेंतलो भायर दवरूंक. कांय म्हयने फाटीं हांव एक लांब 40 वरां विमानान वचोंक आनी येवपाच्या प्रवासाचेर पापा न्यू गिनीचेर वाटेर आसली. विमान वचपाची येवपाची कासेर कूट सगळीच फोडटा, न्हिदेची मांडा वोल बिगडटा. चॉयस तुका पापा न्यू गिनी वचोंक उमेद आसा? वोय सदांच लोकांक सदांच जाणा जावंक जाय म्हाका उमेद आसा जाल्यार हाची आनी ताची आनी कित्याची. आनी खरेपणी म्हाका वचोंक उमेद नासली पूण उतर राखूंक जाय आसलें. आनी उमेद आसा उतर राखूंक व्हडलो अंतर आसा. आमेन. चलात हांव तुमकां म्हणटाय तुका उमेद नासली? पोरे हांवें परत केलां. हांव जाणो कितें जाता पळय तें. आतां पयले फावटी म्हाका वचोंक उमेद आसली. एक फावटी विमानाची काशेर जातूच म्हजी उमेद आसोंक ना. एक फावट दीसभर न्हीद आनी रातभर जागे रावचें पडलें म्हजी उमेद आसोंक ना. आनी थंय पावून परत आयली म्हज्या पोटान कितें जाता तें म्हाका दिसलें आनी म्हज्या विमानान चडलीं. विमानाक 1 वर जालें उपरांत वोकोंक लागलें आनी तुका कसलोच आनंद मेळना. 22 वरां विमानान बसून तुज्या पोटान कितें वायट जाता आनी तूं फकत रावता एका दोलीन गुटली मारून मरोंक. ना म्हाका उमेद आसोंक ना. आनी हे लोजेची खबर न्हय, हाची सजमणी न्हय म्हजें कालीस सुवातार ना म्हूण. हाची सजमणी हांव म्हाका ताच्या मुखार जिवंक शिकल्या म्हूण. ओदीक बरें उतर दिल्लें राखता तो कोण आसल्यार आनी न्हय उमेदीचो आसलेलो. अशेंच घडटा जायत्या काजारांनी जेन्ना उमेद वेता आनी ती वेतेली. चलात सो तूं काजार जाल्यार 10 वर्सां जालीं. हांव खात्रेन सांगता तुजो घोव भितर येतोच तुका सगळीच उमेद बरो ना. पूण अपेक्षा दवरून आनी मागण्यान तेंच ताचे वन मुखार खोलायेन पावता आनी ओदीक गंभीरपणान. देवानी म्हज्या काजाराक 40 आनी 2 वर्सां 6 म्हयने जाले आनी म्हज्यान तुका सांगत आमी एकामेका थंय मोगान चलता एकामेकाक. पूण चोयतानाक जाय आमचे ताबो दवरूंक आनी एक मुखी वस्त जी तो कोत्ता तो आमकां फोटी मारता आनी मागीर आमी त्यो फोटी सत मानतात आनी आमच्या भावनाचेर परिणाम येता आनी आमची चड भावनाचेर पातयेवन आसात मागीर आमचे घेतलेले निर्णय हांचेर परिणाम पडटा. तर चोयताना आमची आज्ञा पाळिल्ली नाका. ताका जाय आमी आमकां जाय तें केल्लें. ताका जाय आमी ओगी रावोंक आनी ओगी रावोंक म्हणजे तूं निर्णय घेवंक तुजी इच्छा उजार करिना पूण तूं रावताय भायले ताकतीन तुका मुखार धाडूंक. तुका तें करूशें दिसोंक जाय. आयज वो व्हड प्रश्न आसा कित्याक आमच्या समाजान आमी सुस्ती जाल्यांत. आमी उत्सांबोल जातन आमी लिफ्ट चलना तर आमी शॉपिंग मॉलान आमकां थोड्यो शिड्यो चलोंक पडटात जाल्यार आमी उत्सांबोल जाता. जर इंटरनेट जोडपाक 10 सेकंड लागतात थंय 40 सेकंड लागल्यार आमकां जोडूंक आमी रागा जातात. जर आमचो सेलफोन आसोन आयपॉड आनी तो तातूंत सगळ्या संवसार भोंवतणी उलोवंक जाता. म्हणजे हांव बसून म्हज्या चेड्या लागीं उलयता इंडोनेशिया आफ्रिकेक इंडेक आसतना हे परी आमी एकामेकाक फोन करता पूण इश्टा तो फोन एक पावट चलना तर म्हणचो आमकां सुविधा उजार करपाची संवय जाल्या. आमी समजूंक जाय की खरेंच उपयोगी क्रिस्तांव जातली तर जी देवचाराक हारोंक जाणो. गरज आमी थोडे बांधन आनी थोडी शक्ती आनी इच्छा शक्ती ह्यो वस्तू करूंक आनी जोर दर फावटी कितें सारकें जायना तर सोडूंक दिवंक पूण आमेन म्हणटलो. क्रिस्तांवान भावनाचेर पातयेवन रावोन येचो.
आतां हांवें म्हणोंक ना तुका भावना आसो नेजो म्हूण तुज्यान तुज्या भावनाचो आनंद घेवंक जाता. आयज राती आमी देखले आमची भावना सोबे माजार दिसती पोरणी आमी देवाक मागणे कोत्तानी सोच सांगूंक ती सगल्याकीन बरी सुवात ताचो उपयोग करूंक. जायतोच लोक म्हणटा म्हाका त्या धर्माच्या भावनांनी मिसळ जावंक नाका, पूण तोच मनीस एक फुटबॉल गेल पळयतना एक पिसो कसो वागतलो. आमेन. पूण भावनाचेर पातयप म्हणजे तुजी भावना तुका मार्गदर्शन दितात. म्हज्या न्हय तुज्यान जायते फावटी आमकां कशें दिसता त्या विशीं कांयच करिनेचो. भावना कोबाळ जावची ना, पूण आमी शिकोंक जाय ताचेर ताबो दवरूंक आनी तांकां आमचेर ताबो दवरूंक दिवंक फावो ना. तूं खूब उदरगत कोत्ता जेन्ना तुका सगळें वायट दिसता आनी तोरूय आसतना सारकें तें करूंक, तुजी इच्छा करूंक, उजार करूंक तुजी पसंती दाखयता. म्हाका तुका सांगो दी, हें आसा जैत आनी ती आशा शक्ती. सोयताना वयर शक्ती हाची सजमेनी न्हय आमकां अधिकार आसा म्हूण तो आमचो हल्लो करतना वा फोटी सांगतना ताका पयस धरूंक थंय थान आमचेर हल्लो करी नजो म्हूण. तो आमकां शक्ती आसा ताचे परी आमकां वागपाक गरज ना. पळय हांव चिंतनी की देंवचाराक नाकारप म्हणजे की जर खरेंच म्हजो भावार थीर आसलें आनी ताका म्हाका त्रास करपाचो आडोंक येता आनी देवान म्हणलें ना तो तुका सोयतोच हांवें तुका शक्ती दिल्या ताचे परस वागूंक ना जावंक. आनी देवा बरी जावंक जाय आमच्या कोश्ट दोगडाच्या वेळार. भावनाचेर चलता तो लोक जायतोच गंभीर चुकी आदारतात. आपल्याक कशें दिसता तशें ती जियेतात. आपल्याक कशें दिसता ते परी ते निर्णय घेतात आनी शेकी ती देवाची आज्ञा पाळूंक पावना. निर्णय घेतलेले आमचें चरित्र बांदता आनी आमच्या जिविताचो मार्ग दाखयता. एक उदाहरण मोगाचो. हो एक मुख्य विशय देवाच्या उतरान आनी तरी इगोर्जेंत आयज ते उणें आसलेले दिसता. आमी चरित्र रावोंक जाय. ही इगोर्ज एक मोजेची स्वाद जायंक ना जावंक. बरें संगीत थंय आसता, बरो वेल आमी सारतात. आमी इगोर्जेंत बरो वेल सारूंक जाय. पूण कांय वेल आसता गंभीर रावोंक आनी देवाचें अखंड उतर आयकोंक. सो दर फावटी तूं इगोर्जेन वेतोस तुका गोड खावंक मेलो ना तर उचांबोल जायनाका. केन्नाय तुका मांस आनी वेरदुळीची गरज आसा आनी तुका आवडना तो रोज तुवें भाग उतराचो आयकोन जो तुका आयकोसो दिसना, पूण तो आयकोंक तुका गरज आसा. गरज आमी मोगा विशीं आयकोंक आनी गरज आमी जाणो जावंक आजापीत जावपाची वस्त न्हय. सो आमी एकामेकाक वेंगो मारता आनी म्हणटा हांव तुजो मोग कोत्ता. पूण म्हाका फोन करून तुका व्हरोंक आपय नाका कित्याक हांव तुका व्हरोंक येवंक त्रास काडूंक ना. पूण हांव तुजो मोग कोत्ता दोनाच्या मोगा सांगाता. चलात आतां कोण पूण हांगा आसा. मोग म्हाका कशें दिसता वो दिसना ताचेर बसलोलो ना. तो एक भावना न्हय, तो एक इच्छा. हांवें तो मुद्दम करूंकूच जाय. तुज्यान मोगान चलोंक पसंती करूं येता. तूं म्हणटाय बरें म्हाका तो मनीस आवडना पूण हांव ताचो मोग कसो करूं. तुका आवडना वो आवडटा तातूंत कांयच ना मोग करून. मोग एक भावना न्हय, ती एक करणी. तूं तांकां कशें त्रातार करूंक येवजिता ताचेर आटापलेलें आसा न्हय ते तुका कशें लागतात ताचेर. कोण पूण म्हाका हांगा आयकलां. म्हाका दिसता जर आमी मोगाचें वर्णन कोत्तेली तर तशें करूंक आमी म्हणूंक जाय मोग आमी लोकां बरोबर वागूंक करतात ताचेर आटापलेलो आसा. आनी चड करून आमकां आवडना त्या लोकांक सगळे आमी कशी काळजी घेतात वो ज्या लोकान आमकां दुखयल्यान. वो जो लोक आमकां केन्नाय तितलो बरो आसोंक ना तो. आनी ही म्हजी कल्पना न्हय, ती देवाची कल्पना. बायबल म्हणटा आमी मोग नेसोंक जाय. हाचो अर्थ कितें म्हणटा. तुज्यान मोग कसो नेसो येता तो खबर करता निर्णय घेवपाची. म्हणजे एक निर्णय घेवंक दर दिसा हांव म्हजी कापडां घालतां आनी जेन्ना हांव ती घालतां हांव खात्री करता ती म्हजेर बरी दिसतात म्हूण बरी दिसोंक. तूं घरांतले भायर वेटोस आत्मीकतायेन नेसलेलें आसा. तूं फकत तुज्या कापडांनी नेसोंक ना पूण तूं आत्मीकतायेन नेसलेलें आसा. तुवें काकुतीची नेसोन घालूंक जाय, दोळालपण नेसोंक जाय, सोंसणीकाय नेसोंक जाय. आनी कोलेस्करांक ती नांतून म्हणटा आमी सगल्या परस अदीक
तूं न्हेसताय तांतून ओदीक मोगाची न्हेसोंक घालूंक जाय. म्हणजे सकाळीं तुज्या दारा भायर सोदच्यारी तुवें स्वता लागीं गजाल करूंक जाय. तुवें कसले निर्णय घेवंक जाय. गजाल तुवें असल्यो वस्तू म्हणून आतां हांव आदींच जाणो दारांतली भायर सरच्या आदीं की सगळें म्हाका जाय तशें जावचें ना. आनी आतां हांव निर्णय घेता आनी जेन्ना म्हाका जाय तशें जायना जातूच हांव ससणिकायेन रावतलें आनी देवाच्या सोवें आसतलें. तुज्या मनान निश्चय कर आनी तो तसोच दवर. कॉलॉस्कलांक 3 म्हणटा. पूण आमी कितें कोत्तात? आमी ओगीच आसतात, तकल्यो रिकाम्यो आसतात. आमी उठोन मागणें करिना कित्याक आमकां उठ अशें दिसना. आनी मागीर आमी चड वेळ खाटीर रावता आनी आतां आमकां कामाक वचोंक जाय. आतां आमी सगळ्या बोबान पडटा. आतां सगळ्यो वस्तू चलनात आनी आमी रागार जातात आनी तितलेंकूय घरांत आसता ताका गुन्हे करीत आमी सगळ्यो कुंच्यो मारतात. मागीर आमी ट्रॅफिकेन पावता, ट्रॅफिक सारकी ना आनी आमी जिन्सा तरेच्यो हातांच्यो निशाण्यो दुसऱ्या मोटरान आसलेल्या लोकांक दिता. काल हांगा अटलांटा म्हाकाय तशेंच घडलें. इश्टा आमी थोडीशी चूक आदारली. म्हाका दिसता ह्या मनशाचे रेगीन आयली आनी ताच्या मुखार गेली. आनी इश्टा तो आयलो आनी आमकां निशाणी दाखयली. ती पळोवपाची न्हय आसली. हांव शिकल्यां ताका म्हजो आनंद मेळपाक ना. म्हाका वेल ना रागार जावन ताचे विशीं खंती काडूंक. हांवें फकत व्हडल्यान म्हणलें आशिर्वाद आसूं बरो दीस सर, आशिर्वाद आसूं. तुवें सानो ह्या मुद्द्यार पावलो की म्हाका दूख भोगता ह्या लोकांची की ताणें कोणें नकलो आसतना चूक केल्ल्या फारेक आनी तांच्या वाटेन आयल्या म्हूण. इतली उचांबोल जावंक पावली देखून, इतली उचांबोल. पूण हांव तुका एक सांगता, थंय भायर संवसारांत फट जावंच्यो आयला. लोक कित्याकूय खंयच्याय वेळार चावतात. तांच्या जिविताचेर दबाव पडला देखून जिवितान. ती भावना प्रमाणे जियेतात, ती चिंती नासतना जियेतात, ती आपल्याक दिसता तशें कोत्तात. ती संवसारा प्रमाणे निर्णय घेना, ती जानवायेचे निर्णय घेतात. लोक भायर वेता आनी रोखडेंच वस्तू घेता आनी मागीर रिणाक लागून वो सगळो दबाव आसता आनी ती सगळ्यांकूच चावल्यान आनी बॉसाचेर चावल्यान कित्याक तो फावो तितले फारीक करिना. आतां ताचो गुन्यांव दुडवांचो दबाव आसा दिवंक. चलात हांव बरें प्रवाचन दिता. तुज्या बॉसाची जबाबदारी न्हय तुका अगले पागार दिवंक तुज्या वावराक लागून. कित्याक तुका भायर वचोन मेवता पळय तितल्यो वस्तू घेवंक उर्बा आसली म्हूण. आमची जबाबदारी आमचे तांके प्रमाणे जिवंक आनी शिकोंक कांय वस्तू फाटी दवरूंक आनी आमकां थावे जावंक आमचे कडेन सगळेंच आसपाची गरज ना म्हूण. आनी दुडू वेता ती मोडूंक फावना. पूण थोड्यो वस्तू नासतना जिवंक ताची गरज ना आनी दुडू सुगोर करूंक ते फारीक करून त्यो घेवंक. चलात आतां बरें प्रवचन कोत्ता. पूण जेन्ना भावना तुका मार्गदर्शन दितात, ओ देवा तूं शिमे भायर पावते, तूं ते 70 आनी 5% उणे सेल पळयता आनी तुका मेवता तितलेय तूं घेतोलें फकत सेल आसा म्हूण. वो सयोग आमी विबाडूंक नजो. हांव तातूंत एक काणी सांगता. एक ओस्तरीची जिका गोवांत म्हणल्यार तुका शॉपिंग करपाचें बंद करूंक जाय, रिणांतली आमी मेकली जावंक जाय. तिणें तिका भास दिवंक लायली, तिणें भास दिली. ती भायर वचोन आनी कापडां घेवची ना म्हूण ती एक मॉलान गेली आनी कितें हाडूंक जी तिणें ऑर्डर केल्लें आनी ती थंय आसतना तिणें वो सोबीत विस्तीत देखलो जो सेलीर आसलो. म्हणटच ती त्या दुकानार गेली फकत तो घालून पळोवंक तो कसो दिसता तो. तुझा न्हय ते चॉकलेट फाज बिस्किटी तुज्या घरान हाडून ते पळयता पूण तूं खाय नासतना रावता तशें जाता. ओ बरें हांव फकत ते केक इशी म्हज्या भुरग्यांक हाडटा. ना तूं हाडिना. तूं तुज्या भुरग्यांक केक दिवंक जाय जाल्यार तांकां खंय पूण व्हर, तांकां खावय, पूण ती घरान हाडिनाका आनी थंय बसून ती पळोवंक जाय जर तुज्याक प्रश्न आसा तर कितें जावं. ते विस्तीत घेवन घरा गेले. चिंतून तो ताका पोवचो ना म्हूण, पूण ताणें पळयलें ते घेवन आयलें आनी तो रागान फुल्लो. हांव चिंताली तुवें म्हाका भास दिली तूं आनीक विस्तीत घेवचें ना म्हूण. ताणें म्हणलें पूण मोगा हो विस्तीत सेलीर आसलो, हांवें तो घेवंक पळयलो आनी तो म्हजेर कितलो सोबीत आसतलो, म्हज्यान रावून येसो. ताणें म्हणलें वय तुवें म्हणूंक जाय आसलें कुशीन चड देंवच रा. तिणें म्हणलें हांवें म्हणलें. ताणें म्हणलें फाटल्यान तान ओदीक बरो दिसता म्हूण.
आमेन. आमी शिकोंक जाय मोग नेसोंक आनी सारकें तें करूंक आनी सारकी पसंती करूंक आनी आमचें बंधन सांबाळूंक. तर जायतो लोक ह्या वयल्या वयर बंधन करतात. बायबल सांगता तुवें बंधन करूंक फावो ना परिणाम नकलो आसतना. कशें जातलें काय? कितें जातलें जेन्ना उमेद गेली म्हणटोच? तें आनीक नवें उरोना जातोच कितें जातलें काय? म्हाका तुका सांगू दी, जेन्ना कितें नवें आसता म्हणजे लोक भायर सरोंक कामाक येतलो. सेंट लुईस येतलो आमच्या बरोबर काम करूंक. तुका दिसतलें ती मरोन स्वर्गार गेली म्हूण. म्हजें सोत मानिनेसो जॉयस मायराक काम कोत्ता. ती चिंता आसतली ह्या 2 दिसा बसून 5 वरां गजाली कोत्तले म्हूण. आनी उपरांत थोडो वेळ थंय आसतच तांकां गमता तांकां पळोवं ना म्हूण. आनी हांव सगळ्याक आसा आनी सगळ्याक हें करीत आसा आनी मागीर तांकां कोत्ता आमी काम कोत्ता म्हूण. आमी असेंच बसोना, आमी काम कोत्ता, आमी वावुरतात आनी आमकां व्हड विकास जाल्लो जाय. अजाप दिसता जायना तसल्यो वस्तूंचेर आमकां येवजण्यो आसतात त्या विशीं. देखून तुवें भावना प्रमाणे काम करूंक फावो ना. भावनाचेर आटापून तुका कोणा लागीं काजार जाल्लें नाका. तुका खात्री करूंक जाय परिणाम पळोवन तूं तयार आसा म्हूण. आनी तूं जाणय तुवें कितेंय केल्यार तुका कसली सर्वीस आसा ती म्हाका परवाना कांय दीस येतले जेन्ना तुका ती बरी लागोना. आनी त्या विशीं कांय वस्तू आसतल्यो ज्यो तुका आवडना आनी तुवें कितेंय केल्यार पासून एक वेळ येतलो जेन्ना तुका ताची उपगोवन येतली तीच वस्त परत आनी परत करूंक, परत आनी परत. तेन्ना नवी दाद वस्तूची काबार जाता. तेन्ना कोण खरेंच बंधन सांबाळता तें आमकां कळटा शेवट पासून ताच्या सांगाता रावंक. गरज आमी सुरू करूंक जे देवाक जाय आमी केलें कित्याक ताका जाय आमी करूंक आनी भावना प्रमाणे चलिल्ली न्हय. हांगा कोण पूण तयार आसा म्हणून तुमची भावना तुमकां थोडो भोव त्रास दितात म्हूण? आमी भावना वयर कांय म्हायतीची सूट पास कोत्तेली आनी तांकां आमचे ताबो दवरूंक आडायतेली कित्याक आमी आत्मीकतायेन वाडोवंक ना. जेन्ना पासून आमच्या भावनाची आमी पालन कोत्तात आनी परत म्हणटा आनी जाणो जावंक जाय कशें वायट दिसोनूय सारकें तेंच करूंक पसंती करूंक. बरें अपेक्षा दवरता की आयची शिकून दुस्मानाच्या मान्य सवय चोतूर दवरतली आनी सोजमोनी दितली की तुका शक्ती आसा म्हूण ताका निशस्त्र करूंक. 1 John 4:4 म्हणटा तुज्या सवय आसा तो सोंसांत आसलेल्या परस व्हरतो आसा. आमी आयज तुका 4 CD ऑडिओ सिरीज दिता. आमी 2 दिसा तुमकां देवाचें उतर दितात आनी हें हांव करीत रावतलीं कित्याक तेंच आमचें जिवीत बदलूंक पावतलें. गरज आमकां देवाचें उतर आत्मीकतायेन जेवंक, आमकां मजबूत करूंक. जर तूं स्वयंबाचें जेवण जेवना तूं दुयेंत पडटलें, अस्कोत जातलें, शेकींग गोमोल येवन आनीक आसचें ना. आमी खात्री करूंक जाय की आमी देवाचें उतर जेवतात म्हूण आमकां देवाचे मुखार आत्मीकतायेन घोट जावंक तुका बरो दीस मेलो आनी तुजो मोग कोत्ता आनी सोत मानता देवान तुका एक बरी येवजण दवरल्या म्हूण तुज्या जिविताक. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीताक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.